एजिकेल प्रवादेच्या पुस्तकावेले वाचप. 26 वरान म्हाका सांगले, तूं मनशाचे पुता. हांव सांगता ती उतरां आयक. ते फितुरी जाती भाशेन तूं फितूर जावं नाका. तुजें तोंड उगड आनी हांव दितां तें खा. हांवें पळयलें आनी म्हजे वाटेन उबारलेलो हात हांवें देखलो आनी ताचे लागीं एक कोंडो आसलो. म्हजे मुखार ताणें तो उसयलो. ताचेर फाटल्यान आनी फुडल्यान बरयलोलें आसलें आनी ताचेर बरयलोलें आसलें तें हें: रुडोना, विलाप आनी हासकार सुस्कार. आनी ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुका दिलां तें खा. हो कळो खा आनी उपरांत वचून इस्रायेलाच्या घराण्या कडेन उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें. ताणें तो कवळो म्हाका खावंक दिलो आनी म्हणलें, मनशाच्या पुता, हांव कवळो दितां तो खावन धादोशी जा. हांवें तो केलो आनी म्हज्या तोंडान तो मोवा भाशेन गोड जालो. उपरांत ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, इस्रायेलाच्या घराण्याची वच आनी हांवें तुका फर्मायलां तें तांकां सांग. 26 वराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोग कशें. सगळी दोन ग्रेस्काय मेळ्ळोले पोरी तुज्या कायद्याच्या मार्गार हांव संतोशी जालां. तुजे निवाडे म्हजो संतोश. तुजे कायदे म्हाका बूद दितात. जबाब: तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोग कशें. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवें शिकयली समूर्त. तोंडांत गोड गोड मोवा परस अदीक रुचीक तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक. जबाब: तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोग कशें. तुजी खुशी म्हणल्यार म्हजें सासणाचें दायज. तीच म्हज्या काळजाचो संतोश. तुज्या आज्ञाक आश येवन खोर्शेता म्हजें ओड्डें. तोंड जाता उक्तें. जबाब: तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोग कशें. सोमी म्हणटा, म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिंकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूशी येवन शिसांनी विचारलें, स्वर्गराज्यांत सगळ्यांवून व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून तांचे फुड्यान ताका उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाले शिवाय स्वर्गराज्यांत तुमी भितर सरची नात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या पोरी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गराज्यांत सगळ्यांवून व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. पळयात, ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याचे लेगून तुमी बेपरवा करूं न्हय. कारण हांव तुमकां सांगता, तांचे दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचे मुखामोड थांबनासतना पळयून आसात. तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो आनी तांतलें एक सांडली जाल्यार
न्हंयान न्हंय दोंगराचेर सोडून हिंडांतली पेल्यान सरल्या तिका तो सोदूंक वेचो ना? आनी हांव तुमकां खरेंच सांगता, ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलोल्या न्हंयान न्हंय शेळ्या परस हिचे विशीं तो अदीक खुशाल जाता. ते परी ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलोय इबाडलोलो स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक नाका. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाडणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल व्होड. कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गराज्यान सगळ्यावून व्होड. नियाळ आकादार. सांत क्लेर एका गिरेस्त घोराब्यान जल्मलें. भुरगेपणार तें एक बरें गिरेस्त जिवीत जियेलें, पूण ताचे काळी सदांच एका साद्या जिविताची आस आशेतालें. जेन्ना ताणें सांत फ्रांसीस दी आसिसाचें प्रवचन आयकलें तेन्ना तिणें गिरेस्तकायेचें जिवीत सोडून दिवंक निचेव केलो. 18 वर्सांचें आसतना तिणें घर सोडलें आनी आपल्या उल्याक पाळो दिवन एका ल्हानविकायेच्या गरीबसाण्याच्या आनी मागण्याच्या जिविताक वेंग मारली. तशेंच गरजेवंता सवें आपलो मोग आनी हुस्को दाखयलो. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां एका ल्हान भुरग्या परी ल्हानवीक, खालती आनी सादी मनशां जावंक आपयता. तशेंच एके सांडलोले शेळे परी तो आमकां केन्नाच एकटो सांडचो ना हें आस्वासन दिता. आयच्या समाजांत आमकां ना सुफळाय, म्हत्व म्हणजे फेम, सक्सेस आनी इम्पॉर्टन्स हांची खूब आस जाता. जेजू तशेंच सांत क्लेर आमकां ल्हानविकायेच्या जिविताक वेंग मारूंक उलो करतात. आसा काय हांव तयार? संवसार सोडून देवाचे नदरेन हांव व्हड जावंक? म्हजी आशा सोडून ल्हानविकायेन दुसऱ्यांचें बरेंपण चिंतूंक, ल्हान भुरग्या परी जेजूचेर विस्वास दवरून क्लेर ताचे भाशेन गरिबांची सेवा करूंक. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, ल्हान भुरग्या परी जेजूचेर आमचो पुराय विस्वास दवरूंक दिसा दिसपट्टी वावरुया.